मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिरसी है हनुमंत देवस्थानांतू अधिक ज्येष्ठ मासाचे अमावास्या दिवसू अर्थात प्रतिवार्षिक जाऊन घेऊन प्रति महिन्याक अमावास्याक हांगा शनी कथा घडत असा तन्निमित्तानं हे अधिक मासाचे एक विशेष पर्वकालाचेर वैकेची हांगा शनी कथा आयोजन आशिल्ल्या निमित्तानं आडळीत मंडळीनं विनंती केल्या की स्वाम्याले उपस्थितीन तू एक प्रसन्न पूजा तशीची स्वामीने एक आशीर्वाद कर का म्हणून घेऊन तन्निमित्तानं आयच्या हे संध्याकालीन समयाचेरी स्वाम्याल हांगा आगमन जाल्लें आसा। आताची प्रास्ताविक विशयांतू उठूची तुमका विषय कोण लायले की कशी हे एक देवस्थान आमगेले समाजाक प्राप्त जालें 150 वर्षां पयले। तदनंतर आत्तापर्यंत कशी हाजे जीर्णोद्धार कार्य जालें, आमगेले गुरु स्वाम्यान कशी मार्गदर्शन केलें, कडेर स्वाम्यान हांगा 93 चातुर्मास जाल्या नंतर तुलेन अनेक रितीचे स्वाम्याला चातुर्मास जाल्या नंतर अनेक रितीचे हांगा कार्यक्रम गांतून घेवका म्हण उद्देशानं प्रति पुनवेक अमावास्याक एक कार्यक्रम गांतून घेवन सर्व लोक येवचे तशी एक कार्यक्रम गांतून घेतले आणि आजपर्यंत हे निरंतर जावन घेवन चलोवन घेवन वता आसाची। विशेष जावन 2 हांगा आसा, एक शनी आनी एक दिकान हनुमंतू। आमी शनी म्हळ कुडेनच पळय क्रूर ग्रह उट्टू लोक भिवन वताचे। शाळेन तूं ट्रिग्नोमेट्री म्हळ कुडेन भिता पळया तशी एक नवग्रहान तूं शनी बाद्रे म्हळ कुडेन आंगार उडताची म्हळ्यार तितले एक भयभीत जाता। मॅथ्सान तूं त्या ट्रिग्नोमेट्री कॅल्क्युलस हे त्या म्हळ कुडेन पायथागोरस थेरम म्हळ कुडेन चेडो हांकां एक भय हें कशी करचें कशें न्हय कितें एकदां भंय दिसता। तशीची शनी म्हळ कुडेन उट्टू लोकांक भंय दिसता। शनी स्वाभाविक जावन क्रूर ग्रहची किंतु तागेले कशें आसा की म्हळ्यार त्रासही दिता आनी शनी वताना कितले तुमगेले त्रास दिले ताजे दुप्पट बऱ्यापण करून घेनय वता। सो असेल एक शनील एक हें मेळटा शनील तशीची तागेले एक शनी दश आयली म्हळ्यार लागी लागी 19 वर्ष शनी दशा उरता आशिल्ल्यानंतू हायेस्ट म्हळ्यार तागेले 19 वर्ष शनी दशा उरता। तदनंतर बुध दशा आसा हायेस्ट शुक्र दशा 20 वर्ष, तदनंतर शनी दशा 19 वर्ष, तदनंतर बुध दशा आसा, नंतर गुरु 16 वर्ष, बुध 17 वर्ष। सो हायेस्ट है 20, 19, 17 आणि 16। सो अशी एक ग्रहाचे दश सांगिल्ले आसा। तेन्ना हें शनी दश आनी आयिल्ले तेन्ना जर शनी बरे स्थानार आसल्यार ताजो प्रभाव कमी कसा न्हय त्रास जावचे प्रमाण कमी। जर तो खंयचे तरी शत्रू क्षेत्रांत आसा बा ना नीच स्थानांत आसा बा तेन्ना थोडे त्रासदायक चड आसा। किंतु परिहार आसा। परिहार कसो की म्हळ्यार परिहार सांगचे किंता पयले शनीले कशें एक प्रभाव आशिल्लो म्हळ कितें रे तुम सर्व लोकांक गोत आसा रावणान प्रति एक ग्रहाक आपणाले अधीन करून घेतिल्ले ताणें। आपणाले अधीन म्हळ्यार कशें करून घेतले की म्हळ्यार आपणाले आसनार चडचेक म्हळ्यार तागेले ते त्रोन म्हणटा न्ही गादी रायाल गादीचेर बसचेक वयर चडका म्हळ्यार मेट्टल करका
तातूंत हाण कसन केलें की म्हळ्यार त्या 9 ग्रहाचे मेठ्ठल केलें ताणें आनी प्रती ग्रहाचेर पांय मस्तून घेवन आपणेले गादीर बसयताण. म्हळ्यार अशी ताणें रावणान उठूची ग्रहांक आपणाले अधीन करून घेतिल्ले अशें एक आयकुचें मेळटा. एक दिवस अशीची नारद येवन घेवन एक रावणाक अशी एक किवी मातू एक ताण सांगलें की तूं कसं न्हय ग्रहांचेर मस्त पांय दवरून घेवन वता, फाटीर आनी पांय दवरून घेवन वता सा म्हळ्यार उमथ आशिल्लें. तो सांगता उमथ न्ही अशी यद्राचेर हरदेर पांय दवरून घेवन वच का तें तुका लक्षण म्हणून तें तुका लक्षण. एक्चुली नारदान केलें बरें हाका. तागेलो उद्देश कशें नाशिल्लो की म्हळ्यार शनील दृश्टी हाजेर पडका. शनील दृश्टी उमथ आसल्यार पडना. अशी वयर कोण घेवन हरदे वयर केलें म्हळ्यार तागेली दृश्टी रावणाचेर पडटा. तागेले वयर पडलें म्हळ्यार सर्वनाश जावचें साध्य जाता. सो त्या निमित्तान ताण कसं म्हळ्यार हरशीची उमथी कर म्हळ्यार जायना. ताण सांगतना थोडे एक्स्ट्रा हे सांगलें हरदेर पांय दवर घेवन वच का तुवें अशी म्हणून घेवन ताका सांग कोण हय वय फाटीर पांय दवर घेवन वचचे किंता हरदेर पांय दवर घेवन वचचें म्हणून घेवन उठूची उमथ आशिल्ली उठूची निट केलें ताणें. निट केल्ले शनील दृश्टी ताजेर पडले आनी पळयले तागेलो उठू सर्वनाश जावन घेवन वता. सो अशी शनी ग्रह मात्र म्हूण न्ही शनी दृश्टी पळयर वयकेची मस्त रितीचे ताजेन त्रास आसा म्हूण घेवन सांगिल्लें आसा. सो इतले शनी प्रभाव आसा म्हूण घेवन आमकां आयकुचें आनी मेळटा. सो आतां परिहार कसो न्हय परिहार नाना रितीचे कळटाचे. आपणालें तोंड पळयताची तेलांत आनी ताका घालताची. सो आसलें मस्तींतलें आसा ना म्हणनाची. तसले मस्त लोक तिळ्ळेले तेलांत आपणालें तोंड पळयलें की ना सम पळयलें ना जाल्यार भायर येवन घेवन सम तोंड पळोवन घेवन सो नाना रितीचे एक आसा. सो तात्पर्य कसं न्हय ताजी एक बाधा कमी जावका म्हणून तिळ्ळेले तेलान हें करताची. शनिवारा हनुमंत देवा लेगीत वताची नाजाल्यार अशी शनी कथा करताची नाजाल्यार नवग्रहांत तूं शनीले एक हांगा वचून घेवन थंय तेल समर्पण करचें अशी नाना रितीच आसा. आमी सांगचे एकच परिहार 2 परिहार. एक शनैश्चरकृत नरसिंहस्तुती म्हणून घेवन आसा. स्वता शनैश्चरकृत म्हळ्यार शनिदेवान केलेले एक नरसिंहस्तुती म्हणून घेवन आसा. जर ते नरसिंहस्तुती जर पारायण केलें म्हळ्यार तेन्ना तुमकां खंयचे रितीर वैकेची शनी बाध ना म्हणून घेवन येता. म्हळ्यार पंचम अष्टम सप्तम खंयचे रितीचे शनी बाध असल्यार वैकेची ते शनैश्चराले केलेली तसल्या नरसिंह स्तुती केल्ले निमित्तान ते निवारण जाता म्हणून घेवन एक सांगिल्लें आसा. आनी दुसरें अत्यंत सुलभ कस्सने तुमी हांगा घेवन घेवन आतां तुमी सांगले 15 रुपयाचे 40 रुपयाचे आनी दवरताचे म्हळ्यार उट्टू लोकांक अनुकूल जावका म्हण. ताजें किंता आनीक अनुकूल म्हळ्यार घरांत बसून करता म्हळ्यार प्रती एकादशी उपवास. एक पयशे वयके दिवका म्हूण ना. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले कृष्णामृत महार्णव आमगेले वैष्णवाचे आद्य आमगे वैष्णव परंपरेत संपूर्ण सांगून दिलेले तसले आमगेले मध्वाचार्य तांणी तांगेले एक ग्रंथ केले कृष्णामृत महार्णवांतू. तंतू एकादशी महात्म्य सांगताना जर कोण एकादशी उपवास आचरण करता त्या दिवसू देवाले नामसंकीर्तन करता हे उठूची कोण त्या दिवस करता तसल व्यक्तीक शनी बाध लागना म्हणून घेवन आमगेले मध्वाचार्याची स्वता तांगेले ग्रंथांतू बरोवन दिल्लें आसा. शौरीकृत पीडा निवारणार्थम अशी म्हणून घेवन एक विशय येता. शौरी म्हळ्यार शनी तागेले कसने पीडा कसने आशिल्ले आसल्यार तेन्ना निवारण जाता. फाल्यां तुल्यान चड जाता एकादशी हे कसने हे परिहार जाता. हे एक सांगिल्लें नांव आशिल्लें टॉनिक आज तुल्यान प्रती एकादशी. सो तात्पर्य कसन की म्हळ्यार एकादशीक तितलं महत्व आसा म्हणून घेवन आमगेले मध्वाचार्यांनी प्रतिपादन केलें. कसन तुमकां एक भंय आसा शनी बाध येता शनी पिडा आसा ते उठू आसनी
खाली तुम्ही एकादशी उपवास करा, एकादशी दिवस हरिनाम संकीर्तन करा, त्या दिवस जागरण करा. ह्या उठू केलेली मात्रानं तुमगेले शनी भाद तुमका कसने नाची म्हणून घेणू सांगील असा. म्हळ्यार इतले आमगेले एकादशीक महत्व असा. सो त्या निमित्तानं हे करा ना म्हणच. बट एकादशी दिवस जाल तितले उपवास आचरण करचे की तुम्ही म्हळ्यार उपवास म्हळ्यार मस्त लोक एक भय आसा 24 तास भर ना 36 तास करका. एकादशी करेक्ट उपवास म्हळ्यार 36 तास म्हळ्यार दशमी दिवसा रात्रीक तुम्ही खाल्ले, द्वादशी सकाळी 8 घंटे खाल्ले वापस. म्हळ्यार एकादशी 24 तास आणि दशमी तुलन वापस एकादशी म्हळ्यार एकादशीच्या रात्री तुलन द्वादशी सकाळीपर्यंत 12 तास. सो अशी मेळ घेऊन लागी 36 तास तुम्ही उपवास उरका. अर्थ उपवास म्हळ्यार कसं नाही आमगेल्या एकादशी प्रमाणे निर्जल निराहार, एक घोट उद्दा पिवचे ना, एक कसनेची भक्षण करचे जायना. तसले उपवास आमगेल्यान सांग. आता तुमकां भंय दिसला हे कशी करचे, म्हाका डायबिटीस आसा, म्हाका BP आसा, म्हाका हे आसा, डॉक्टर औषध घ्या म्हणटा, स्वाम्यांक उपवास कर म्हणटा, तो कसन खायना अशी घ्या नाका म्हणटा. हे कशी मॅच करचे. तशी मॅच करका जाल्यार सांगिल्लें आसा आरोग्यान तो तुमकां जायना बा, तुमकां त्रास जाता. खंयचेही शास्त्र शरिराक त्रास करून घेवन कार्य करका म्हणून सांगिना. शरिरान सांगतानाची सांगिल्लें आसा कसं नाही शरीर सम असल्यार खलू धर्म साधनम म्हणून सांगिल्लें आसा. केन्ना करेक्ट तुगेलें शरीर तुका साथ दिता जाल्यार ते खंयचेय धर्म आचरण करेत. बट शरीर तुका साथ दिना जाल्यार थोडेची तुका एक्सेप्शन दिलेलं आसा. जर तुका उपवास करचेक जायना तेन्ना खाली उदक पिवन घेवन उपवास करेत. बाकी कसने खाय ना रे मारे कसने तरी खावका ना जाल्यार म्हाका म्हळ्यार आंगाक हे जाता, एसिडिटी जाता आनी कसकी म्हळ्यार आंगाचे स्थिरता आमकां हे जायना. असल कसने तरी जाल्यार फल घेवचे. सकाळी एक फल घेतले, रात्री एक फल खालें, मध्य थोडे टोटली उपवास सोडले. अशी कसने तरी करून घेवन नाजाल्यार कोणाकची मीठ खायनाशी उरका. मिठाचे पदार्थ कसनेची खायनाशी उरका. त्या दिवस उपवास म्हणून आम्ही भाकरीही खाताची, चपातीही खाताची, साबुदाणे वडही खाताची उपवास म्हणून घेऊन. हे नाही उपवास. उपवास म्हणून घेऊन नाना रीतीचे भक्ष्य खायत बसल्यार त्या उपवास म्हणून घ्या ना. उपवास म्हळ्यार पोट्टाक एक अवकाश करून घेवन दिवका तुम्ही. त्या दिवस कसनेची चड खायनाशीची अवकाश करून घेवन दिवका. सो त्या निमित्तानं चड शरिराक त्रासपणाशी उरका त्या दिवस. सो त्या निमित्तान फल खाले, थोडे उदक पिले, एक शियाळे उदक पिले, थोडे स्थिर जाले, उपवास वैके जालो आणि हे दिकान तुम्ही एकादशीचे ते कसन परिपालन आसा ते परिपालनही जालें तुमगेलें आणि तुमगेले शरिराक तुमके कसन एक स्थिरता मेळका, कसन एक शक्ती मेळका तेही प्राप्त जाले. सो उठूची म्हळ्यार औषध घेवचेकय अवकाश मेळे, एकादशी उपवास करचेकय मेळे, शनीपीडाही दूर उरले. सो अशी तिन्ही लोकांक मॅनेज करून व्हरचे तसले एक अवकाश मेळे अशी आसा. मीठ नाशिल्ले पदार्थ एकादशी खायनाशी उरका, अन्न स्विकारनाशी उरका. सो हे 2 वर्ज्य करून घेवन बाकी म्हळ्यार कंदमूल फल आसा कसं तुमी कणंग की नाजाल्यार रव्या बोळ की हे की. बट खंयचे एक हे करा म्हळ्यार रव्या बोळही घेतले, ॲपलही खाल्ले, कणंगही खाल्ले, दूधही पिले. हे उपवासाचे लक्षण नाही. आम्ही स्पष्ट जाऊन सांगचे कारण कसं की ना स्वाम्यान रव्या बोळ घ्यावे म्हळे, ॲपल घ्या म्हळे, हे घ्या म्हळे, उठू घ्यावेत. बट तांतू एक तुमकां खंयचे आवडता. आता केलो लोकांक कणंग आवडना सो तो कणंग कडो. रवे बोळ ताणें केन्ना खालना बोरमिटा सोण घेवन. सो ताका ते रवे बोळ हे ते चेप्पी जाता. सो ते नाका. फ्रुट्स खावेत, एक ॲपल खावेत. आम्ही सांगले म्हणून घेवन उठू लिस्ट एक दिवस खावका म्हळ्यार तात्पर्य नाही. खाली एक कसने तरी तुम्ही हे करून घेवन बाकीच फुल्ल तुम्ही अवकाश करून दिवका. पोट खाली उरची तशी एक व्यवस्था तुम्ही करून घेवका. तेन्ना मात्र ताजे एक फल तुमकां प्राप्त जाता. सो आतां जालें तितले मुखावेल दिवसांतू आमकां अवकाश मेळ्ळे एकादशी प्रचार करच्याक. हेचे टायम म्हणून घेवन आमी करत आसाची. आमगेलें कामत आहे की जालें तितले एकादशी आमगेल्या समाजा बांधवान प्रारंभ करका.
मस्त लोकांक प्रचार जावका ताजे उट्टू लोकांक आता कशी प्रसन्न भट्टान सांगलें की अनेक लोकांनी सत्यनारायण व्रत केले निमित्तानं तांगेले बामणान पिवचे सोडले ना आनी कसकी तांगेले जिवनांत कश्ट आशिल्ले ते निवारण जाले. सो ते उट्टू कार्य केले निमित्तानं म्हाका बरं जालें म्हण कशी हें जालें तशीच एकादशी उपवास केले निमित्तान म्हाका एक बरं जालें म्हण आयकुचें मेळ्ळें री. ते आमगेले समाजाक एक लक्षण ताजें एक महत्व तुम्ही पालेक 4 लोकांक सांगचें जाता तूं एकादशी उपवास कर रे अशी कर. हांव अशी करता आसा. एक दिवस खंयकी स्वाम्यान खंयकी सांगिल्लें हांव आयकलें हांव आरंभ केलें म्हाका अशी बरं जालें तूं वयके आरंभ कर. अशी एक व्यक्तींतल्यान आनीक व्यक्तीक सांगत 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 गेल्ले म्हळ्यार मात्र ते एकादशीचे आमगेल्या समाजांतू एक रूढी एक आरंभ जाता म्हणले एक विश्वासारी आमी हे प्रचार करत आसाची आमी प्रचार करीत किंतु प्रचार ते सत्य जावका जाल्यार तुम्ही पालन करका तुम्ही पालन करून गे न्हू ते एक अनुभव तुम घेवका. हां हे एक केल्ले निमित्तान कसकी मागेले जिवनांत तत बरेपण घडत आसा. पयलीं म्हाका थोडे कश्ट जाता आशिल्ले आतां म्हाका बरेपण जाता आसा. सो ते एक अनुभव आयले नंतर आसा पळय तो सोडना न्ही. ते एक अनुभव तागेल्या जिवनांत आयिल्ले री तदनंतर तो सोडच्याक वतना. पळया फाल्लेकची तुमकां जावका म्हण आमी सांगनाची फाल्लेक फल जावका अशी अपेक्षा न्ही. बट हे एक कर्म तुमी एक केलें न्ही. एकादशी उपवास म्हणले एक तुमी कर्म केल्ले ते एक देवाल हातूंत नोंद जाले. हे व्यक्तीनं एकादशी दिवस मागेले प्रित्यर्थ कितें री हाणें उपवास व्रत केलें हाका एक मुखार केन्ना तरी आमी एक बरेपण जावका म्हणले एक देवाले मनांत एक उरता. ते फाल्लेक ना अवेराक ना आनी केन्ना तरी भविष्यात जिवनांतू हे एक एकादशी केलेले फल तुमकां खंडितही प्राप्त जाता. त्या निमित्तानं शनी एकादशी शनी निवारणार्थ शनी पिडा निवारणार्थ जाले तितले लोकांनी एकादशी दिवस उपवास करचेक जाता. तदनंतर हनुमंत देवाले प्रख्याती कशी की म्हळ्यार आमी एक श्लोक सांगताची बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून सांगिल्लें. हे हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून सांगलें म्हळ्यार कसकसें बुद्धी बल धैर्य अरोगता अजाड्यत्व वाक्पटुत्व हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून सांगलें. हे उट्टू आमकां जावका बुद्धी जावका मनशाक बल जावका मनशाक कसें आलस्यतन आलस्य कोणा हे अपेक्षा करना. जाड्य म्हळ्यार आलस्य अजाड्य म्हळ्यार आलस्य रहित जावन गेन. अरोगता आरोग्य वाक्पटुत्व बरे वाक्पटुत्व कौशल्य ह्या उट्टूची कोणाल निमित्तान स्मरणेन जाता हनुमंताले स्मरणेन जाता म्हणून सांगिल्लें. म्हळ्यार इतले हनुमंत देवाले स्मरण केल्यार इतले उट्टू गुण बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम भय रहित भय आमकां कोणें अपेक्षा करना. केन्ना भय नाशी उरका म्हणून आमी अपेक्षा करतात. खंयचेय कार्य केल्यार आमकां यश जावका म्हणून आमी अपेक्षा करतात. हे सर्व ही जर तुमगेले जिवनांत जावका जाल्यार कोणाल स्मरण करका हनुमंताले स्मरण करका म्हणून सांगलें. तत्कून बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून न्हू सांगिल्लें आसा. तन्निमित्तानं आनी हनुमन मथवे आमगेले अंत कशी आसा की म्हळ्यार घरांत वयकेची एक तुमकां गोत्तुरता हाण सांगलो म्हळ्यार हो नाम म्हणना हे तुमकां एक गोत्तुरता. हाण जर सांगलो प्रस्ताव केलो म्हळ्यार तो नाम म्हणना. घरांत तुमकां गोत्त आसा जर आईन सांगलें म्हळ्यार पप्पाक पप्पा नाम म्हणना. हे एक तुमकां चेडवांक एक गोत्तुरता. हांव डायरेक्ट पप्पा सांगलें म्हळ्यार म्हाका तो एकदम जोर करता. बट आईन जर हें केलें ना आईन जर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले भायर खंयची वच्चें आसा बा डायरेक्ट पुत्तान बापसूक सांगलें तें कितें रे तुका म्हणून न्हू जोर करता. हाका न्ही सेकंड शब्द भायर येना. बट बायली कडच्यान म्हळ्यार आवसू कडच्यान सांगलें आई आई म्हाका हांगा वच्चें आसा म्हाका एक कसान एक 10 रुपया काडसून दी म्हाका वच्चेक एक परमिशन काडसून दी म्हणटना आई योग्य समय पळोवन चल्ल खंयकी एक भायर वता म्हूण आसा तागे 10 रुपया मागता आसा अडना गो वच बट तूं जबाबदारी घेवका करेक्ट टायमार येवका 7 घंटे भितर येवका ताणें 10 घंट्यांनी केल्यार जायत जायत हांव पळोवंक घेता तुमी हे म्हण अशी हे गोत आसा चेडवाक की आवसून सांगलें म्हळ्यार पप्पा ना म्हण ना म्हूण. सो तशीची आमगेल अंतू एक तशी एक आसा आध्यात्मीक हंतू की हनुमंतरायान जर ह म्हळें देव ना म्हणना. ताणें रेकमेंड केलें म्हळ्यार देव नो म्हणना.
त्यातून तागेल रेकमेंडेशन अत्यंत आमकां म्हत्वाचें हनुमंत देवाले. त्यातून आमी एक भजन म्हणटाचे, हनुमन मतवे हरिया मतवू म्हणून. म्हळ्यार हनुमंताले मनांत कसन आसा, ताण कसन एक अपेक्षा केल्लो आसा, त्या प्रमाणे देव ताका तथास्तू म्हणटा म्हणून. म्हळ्यार हनुमंत देवू नाजाल्यार वायू देवू देवाले म्हळ्यार वैष्णव तत्वा भायर नाची. म्हळ्यार विष्णूक कसन ताज्यान संप्रीती जाता ताजे प्रमाणे चलचें म्हळ्यार आमगेलो वायुदेव. त्या वायुदेवाले 3 अवतार म्हळ्यार एक आमगेले मुख्य प्राणू, एक आमगेले मध्वाचार्य आनी एक भीमसेन, अशी 3 वायुदेवाले अवतार. सो त्यातून हनुमन मतवे हरिया मतवू ताका उदाहरण कसन की म्हळ्यार उट्टू लोकांना रामायणांत युद्ध जाताना उट्टू लोकांना विरोध केले. कोणाले? विभीषणाक भितर घेनाशी उरका म्हणून. उट्टू वानर लोकांना अंगद, नील, जांबवंत हे त्या उट्टू लोकांक कसं म्हणलें की म्हळ्यार तो शत्रू पक्षा व्यक्ती खंयचे विचार दवरून घेवन आमगेले हांतू येता आसा म्हणून आमकां गोतना. फाल्यां जर आमी ताका प्रवेश दिलो म्हळ्यार आमगेले कसन युद्ध नीती आसा ते खंय तरी वचून रावणाक कशी तरी पावलो म्हळ्यार तेन्ना आमकांची पराजय न्ही. त्यातून हे व्यक्तीक आमगेले हांतू घ्यानाशी उरका म्हणून घेवन उट्टू लोकांना विरोध केले. रामान हनुमंता विचारले, हाका घेवं कावे की नाका. हनुमंतान मुद्दाम घेवचें म्हळें. हनुमंतान मुद्दाम घेवचें म्हळें. कित्याक? हो एकलो व्यक्ती रावणाले आस्थानांतू लंकांतू राम नाम घेता आशिल्लो एकलो व्यक्ती म्हळ्यार तो विभीषण मात्र. त्यातून हाजेर विश्वास करचे जाता. त्यातून तुवें हाका सैन्यांत घेवेत म्हणून घेवन कोणें मत दिलें? हनुमंतान मत दिलें. बाकी कोणेय लोकांन सांगिल्लें हें कर नाशिची. हनुमंतान कसन सांगलें? तागेलें मत. हनुमन मतवे हरिया मतवू. तेतकून जालें तितलें तुमी मुख्य प्राणाल सेव केलें. कित्याक की म्हळ्यार लास्ट तुमकां सर्व लोकांक मोक्ष म्हळ्यार आमकां पुनर्जन्म ना न्ही. बाकी हे स्वर्ग न्ही म्हळ्यार कसन आसा, स्वर्गा वताची थंयची सूख पळयताची वापस आनी जन्म आसा. बट हांगा पुनर्जन्म ना. मोक्ष म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार देवाल स्थान वैकुंठ लोक प्राप्ती मेळटा. म्हळ्यार वापस जनन मरण हे दुख्ख सूख म्हणलें ना. डायरेक्ट ते मोक्ष. त्या मोक्षा कितीरी आमी हे मनुष्य जन्म हाचे संपूर्ण उपयोग करून घेवका, त्या मोक्ष प्राप्त जावका म्हळ्यार कितीरीच. सो त्या मोक्षा कितीरी रेकमेंडेशन दितालो होची वायुदेव. हाणें रेकमेंडेशन करका दीनम दूनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून घेवन हाणें देवालेगी प्रार्थना करका की हो दीन जावन घेवन आसा, अनाथ जावन घेवन आसा, हाका उद्धार करी म्हणून घेवन वायुदेवान ते विष्णू लेगी प्रार्थना केले नंतर वायुदेवान रेकमेंडेशन केलें म्हळ्यार कितें हांगा मोक्ष मेळटा. सो ताण जर आमकां रेकमेंडेशन करता जाल्यार आमी मुख्य प्राणाकय सोडच्याक जायना. त्यातून हांगा दोनीय आसा. मुख्य प्राण हांगा आसा आनी एक सायड महाविष्णू आसा. सो दोनीची महाविष्णू आनी मुख्य प्राण आशिल्ले तसले हे एक सिरसी गांवांतू त्या न्हंयचीची दोनीय देवस्थान आमगेले समाजाचे आढळीत मंडळींत आसा. त्या न्हंयचीची कलियुगाचो तारक देव जावन आशिल्लो वेंकटरमण वैकेची आमगेल्या समाजाचे आढळीत मंडळींत आसा. सो आमगेल समाजाकची संबंध पाविल तसले मुख्य प्राणू वेंकटरमणू महाविष्णू उट्टूची आमकां देवान अनुग्रह केलतना हे सिरसी गांवांतू सिरसीचे लोकांनी हाचे संपूर्ण लाभ घेवन ते महाविष्णूल की नाजाल्यार हनुमंत देवाल की वेंकटरमणाले निरंतर जावन घेवन तुमी उपासना करची तशी प्रयत्न करता. एक लोकांले उपासना पद्दती विंगड उरताले. एकलो प्रदक्षिण करता, एकलो नामस्मरण करता, आनी एकलो भजन म्हणटा, आनी एकलो आनी कसकी विशेष करता. कसनेक जाल्यार वयके लास्ट उपासना करता म्हणलें हें चुकोवचेक जायना. ते अल्प की नाजाल्यार व्हड प्रमाणार की खंयचे रितीर केल्यार वयकेची लास्ट तागेले अनुग्रहारी हेवटूची चलच आसा. आयच्या दिवसाक आनी चड समय घेना, आनी केलो विशय थंय आयकूच आसा. सो प्रवचनाक आयिल्ल आसा विद्वानांनी. सो ते हाका अवकाश करून घेवन दिवका. आयच्या दिवसाक तुमी अत्यंत भक्तिभावान स्वाम्याक स्वागत इत्यादी केल्ले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसलेल्या उद्योग वेवसायांतू तुमगेल्या घराणेंतू आमगेल्या हे सिरसी पेंटेंतू
रामदेव वीर विठ्ठलालय मुख्य प्राणालय नाजाल्यार वेंकटरमणालय महाविष्णू देवालय तशी आज ही उपासन केलें तसले शनी देवालय संपूर्ण देवालय अनुग्रह प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.